फुडल्या 7 दिसां भितर पावस येवचे पयलीं जर एक गजाल पणजे तुमकां जावची अशी दिसता जाल्यार ती कितें? 2 वर्सां पावस जसो पडूंक जाय तसो पणजेन पडलो. जेन्ना हांव मेयर आशिल्लो 2 वर्सां रिकॉर्ड ब्रेक पावस पडला. तुमी रिकॉर्ड काडून पयल्यात जातले. पणजेकारांक तेच मागचें पडटलें की पणजेन तितको पावस पडचो न्ही. गरमी पळय भायर आनी तूं इतलो पावस पडचो न्ही हे कितें? गरमी किती माग म्हणटा उदय बाब? म्हणजे असो हांव म्हणटा तूं सरकारा कडेन कितें तरी माग, तूं देवा कडेन माग म्हूण सांगता. सरकारान कितें मागतलो? आज अशी परिस्थिती जाला की कॉन्ट्रॅक्टर गव्हर्मेंट ऑफिसरांक भिना. कॉन्ट्रॅक्टर असो भेणार हात धरून रावता. गव्हर्मेंट ऑफिसर अशी मान सकयल करून रावता. गव्हर्मेंट ऑफिसर गव्हर्मेंटाक भिना आनी गव्हर्मेंट लोकांक भिना. ही परिस्थिती आसतना आमी आनी कितें मागतले? तू देवाचेरच सोड म्हणटा. सगळें देवाचेर सोडपाचें. बरें, आतां कितें करपाचें वसंत बाब. सगळें देवाचेरूच सोडपाचें. बरें वसंत बाब, दीस डजंट गिव मी एनी एनकरेजमेंट. फुडल्या 7 दिसां भितर जर एमर्जन्सी कितें तरी जावपाक पणजे कितें जावपाक जाय तुमचें सजेशन? जनरली सदर कामां सगळी प्रोएक्टीव जावपाक जाय. पूण आतां वील हॅव टू टेक इट रिएक्टिवली. म्हणजे जशें सिच्युएशन येता हांवें सांगिल्ले प्रमाणे फर्स्ट थिंग इज अ टास्क फोर्स. हो सगळ्यान पयलीं करचो पडटलो ऑन पेपर आनी मेकिंग इट पब्लीक. म्हणजे जे इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर्स आसत हे पयलीं सगळ्यान पयलीं करचें पडटलें. बीट हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलीस, फायर, CCBचे पर्सनल हे सगळ्यान पयलीं टास्क फोर्स करचो पडटलो. आनी दत्तप्रसादाक हांव मातसो एक रिस्पॉन्ड करता की म्हाका दिसता म्हाका कळटा ताची पणजे खातीर जे ताका दुखता तें. पूण हांव एकूच सांगन दिसता की CMन जेन्नाच्यान इंटरव्यून केलां तेन्नाच्यान गजाली मातश्यो धांवपाक लागल्या. संजय रॉड्रिक्स ताका फूल टायम एक ऑफिसर अपॉयंट केला आनी हांव वेळोवेळी जायते फोरमाचेर म्हजे जे इश्यूज आसा ते रेज करता. मिडियान तुमी आज आपयले हांगाय रेज करता. सो म्हाका दिसता की वी हॅव टू वेट फॉर द टायम. पावस येवन पोवचो पडटलो. द मेन थिंग इज टास्क फोर्स आसत जाल्यार आय थिंक खुबश्यो गजाली आमकां डील करपाक सोप्यो जातल्यो. वी हॅव टू जस्ट होप एंड आय थिंक द टास्क फोर्स इज द प्रायोरिटी. इट हॅज टू बी रेडी एंड इट हॅज टू बी तुम्ही म्हळें प्रोएक्टीव जावपाचो टायम गेलो आतां रिएक्टीव जावपाचोच प्रायम आसा. आनी आय थिंक टास्क फोर्स इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी. दत्तप्रसाद बाब, व्हेरी क्विकली 7 दिसां भितर कितें करपाचें? पळय परत बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटा ती तसली परिस्थिती. संजय रॉड्रिक्साक अपॉयंट केला आतां 1-1.5 म्हयनो पयलीं. कितें करपाचें दत्तप्रसाद बाब? ना कितें करपाचें तें तो पळय तुवें देवाचेर सोड म्हणटा. सध्या तीच परिस्थिती आसा न्ही. म्हणजे आतां पळय जो टास्क फोर्स म्हणटा प्रत्येक नागरिकान अलर्ट जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता CCPन तशेंच सरकारान एक वॉर्ड वायज टीम म्हणजे रेडी दवरचें पडटलें. एक्झॅक्टली रेडी दवरचें पडटलें. आनी एम्ब्युलन्सीस मेन म्हणजे एम्ब्युलन्सीस त्या जाग्यांचेर टायमार पावता. मेडिकल सर्विसीस म्हणजे खंयच्या हातून आमचे आतां ऑलरेडी रेजिडंट डॉक्टर्स आसा. कित्याक क्विकली आज पेशंटाक एक वेळ खंयच्या हॉस्पिटलान व्हरपाक शक्य जावचें ना. बट आमकां त्या बाबा रेजिडेंशियल एरियेन कोण डॉक्टर्स आसा तो ताका वचून इमिजिएटली अटेंड करूंक शकता. ह्यो सगळ्यो पयलीं म्हणजे हेल्थ कम्स फर्स्ट, मागीर बाकीचें सगळें. सो ह्यो सगळ्यो पयलीं गोश्टी जाग्यार घालच्यो पडटल्यो.